नमस्कार. आजच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमची येवकार आमचे बरोबर आसात गोयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. आम्ही पयली दिसाचो आम्ही हॉटलायन एस्टाब्लिश केले आणि त्या जनते कडेन उलयतात. सर, वेलकम टू द शो अँड कॉंग्रॅच्युलेशन. कारण दिसा पयलो पेशंट नेगेटिव्ह जावपाची फायनली अचिवमेंट झाली. हाव वॉज दीस प्रोसेस आणि वॉट आर युअर फिलिंग्स टुडे? ना मेन म्हणजे कितें आहा की केंद्र सरकारान आमचे गायडलायन जे आमकां दिल्या एंड आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक गोष्ट शेअर करीत आयिल्ले आसा. आणि आमचे डॉक्टर एडविन हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, आमचे डीन, आमचे हेल्थ सर्विसेसचे डायरेक्टर, आमचे फूल टीम गोवा मेडिकल कॉलेजची आणि हेल्थ सर्विसेसची इंटिग्रेट करून काम करपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाला अँड अंडर द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ आवर सेक्रेटरी हेल्थ नीला मोहनन. मेन म्हणजे कितें जाला की प्रत्येक गोष्टीक जे गायडलायन्स एंड प्रोटोकॉल दिल्यात त्या आदाराचेरूच आमी ट्रिटमेंट दिवन आमी त्या पेशंटाचेर तोच ट्रिटमेंट आमी वी हॅव यूज द सेम ट्रिटमेंट अँड आमकां तो रिजल्ट बरो आयलो. मेन म्हणजे कितें जाला आयज की एक वेगळे तरेचे एनकरेजमेंट येता की गोंय राज्यात जे आमचे कडेन 7 पेशंट आशिल्ले अचानक 0 टू आमी 5 केले, 5 ते 7 केले, आता 7 ते 6 आयिल्ले आसा. आणि त्या पेशंटाक आमी एज पर प्रोटोकॉल तो आता नेगेटिव्ह आहा. ताका मागीर आता 14 डेज मॉनिटर्ड क्वारंटायनान दवरून आमी ताका मागीर डिस्चार्ज करतले. ऑलरेडी डिस्चार्ज केल्ले आसा आयज. एक गजाल जी सामकी इम्पॉर्टंट आसा की अशा टायमा भितर वॉट इज द स्टेटस ऑफ दी अदर 6? कारण एक जेन्ना टर्न अरावंड जाता तेन्ना म्हाका दिसता बाकीच्या विशीं आशा दवरप तशी चुकीची न्ही. म्हाका खात्री आहा की ते आमचो ट्रिटमेंट जो चल्ला ते बाकीचे 6 पेशंटाचेर एब्सोल्युटली परफेक्ट आणि म्हाका दिसता की अँड ऑल्सो हांव सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयचे जनतेक की ते प्रत्येक 6 पेशंटांतले प्रत्येक व्यक्ती जो आहा तेजी तब्येत एकदम स्टेबल आणि बरी आहा. एक महत्वाची गजाल जी फाटले 2 दीस जाल्या ती म्हळ्यार लॉकडावनाच्या बाबतींत. यू हॅव बीन व्हेरी वोकल दॅट सर्टन रिस्ट्रिक्शन शूड कंटिन्यू. आज जेन्ना तुमी येता तुमकां कितें दिसता केंद्रा कडेन तुमी रेग्युलरली उलयता सेंटरा कडेन, सो वॉट आर द इंडिकेशन्स दॅट यू आर गेटिंग? आम्ही जेन्ना रोज आमचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन म्हाका एक फोन तरी आसतात त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां त्यांचे सेक्रेटरी कडेन आमचे डॉक्टर प्रीती सुदन म्हणून मिसेस प्रीती सुदन तिचे कडेन चर्चा आमची जाताच. कितें बाबा आमची अडचण आहा, गोंय राज्यात कितें परिस्थिती आहा, तुम्ही कितल्या लोकांक क्वारंटायन केल्या, कशें ट्रिटमेंट चल्ला, तुमचे कडेन जे मेडिकल जे गोष्टी गरजेचे आहा ते तुमचे कडेन स्टॉक कितलो, हे सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा आमी सकाळी करता. पण एक लक्षात हांव आयज गोवा प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आम्ही प्रत्येक गोष्ट आम्ही योग्य तरेन फुडें व्हरपाक आमकां संदी गावली. आणि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आमकां चॅलेंजीस खूब आसतले फुडें. आमची पूर्ण टीम गोवा मेडिकलची कॉलेज कोणाक न डिस्टर्ब करता, केन्ना केन्ना कोणाचे आमचे डॉक्टरांच्या मनान वेगवेगळे विशय येता ते प्रत्येक सोडोवपाक आमचो प्रयत्न सदां आसता. पण तुम्ही जे उल्लेख केला विशय जो मांडला की हांव सदां वॉसिपरच आशिल्लो की लॉकडाऊनचे संबंधित माझे म्हणणे व्हेरी क्लिअर आहे की तुम्ही लॉकडाऊन इवन लॉकडाऊन एक्झिट लॉकडाऊन म्हणून खुपशा राज्यात लॉकडाऊन एक्झिट एक वेगळ्या तरेची पॉलिसी अँड फ्रेमवर्क तयार केल्ली आसा. आणि मुख्यमंत्री काही सजेशन केले रुबेन इब्राहिम म्हणून ज्यांनी आमचे प्रधानमंत्री आणि त्यांच्याकडे 120 लोकांची एक वेगळ्या तरेची एक टीम हा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स. आणि हेच डॉक्टर मिस्टर रुबेन इब्राहिमान डॉक्टर रुबेन इब्राहिमान हांगा आमच्या केरला गव्हर्नमेंटाक त्यांनी ॲडवायस दिवन लॉकडाऊन एक्झिट पॉलिसी तयार केली आसा. त्याचबरोबर चेन्नई म्हणजे तामिळनाडू गव्हर्नमेंट आणि आंध्र प्रदेश गव्हर्नमेंट तेजे कडेन काल हांव चर्चा करतालो. खूप आमची चर्चा काल झाली आणि ताका हांवें विनंती आयज ईमेल धाडपाचो आशिल्लो आमकां मातशें तुमी गायड करचे. आणि ही हॅज पुट सेव्हरल प्रोटोकॉल्स लाईफ वर्सेस लायव्हलीहूड म्हणजे त्या तरेचे एक वेगळे तरेचे सिस्टम जाग्यार घालपाक म्हणून एक बरे एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रॅक्टिकल अप्रोच घेऊन फुडें वचपाची गरज आहा. आयज प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव विनंती करता लोकांक की लोकांनी केन्ना केन्ना हांव जेन्ना लॉकडाऊन म्हणटा हे लॉकडाऊन म्हणजे हे एक्झिट लॉकडाऊन एक्झिट पॉलिसीची हा एक योग्य तरेन प्रोफेशनली आमकां ते फुडें व्हरूंक जाय. आणि हे तरेची पॉलिसी असल्यार मागीर योग्य तरेचे इसेन्शियल इंडस्ट्रीज हे सगळ्या गोष्टी आम्ही एक वेगळ्या तरेचे मॉडेल अडॉप्ट करून ते आम्ही चालू करू शकता. त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग हे सगळ्या गोष्टी प्लस हांव तेजे कडेन काल उलयतालो तो म्हाका म्हणटालो की लॉकडाऊन जेन्ना त्यांनी सांगले तुवें योग्य ते उलयला की 144 आसूंकूच जाय. 144 आसल्यार मास असेंब्ली, मास गॅदरिंग, रिलिजियस गॅदरिंग, लग्न हे सगळे फुडले काही दिसा आम्ही ते अलाव करपाचे. काही दिसा कित्याक काही म्हयने अलाव करपाची गरज ना. कारण गोंय राज्यात आयज पर्यंत कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना.
आणि मेन म्हणजे कितें आसा कम्युनिटी ट्रान्समिशन जर आमकां हेजेर आमकां कंट्रोल दवरूंक जाय आनी आमी आहा तशी आमची संख्या कमी जावंक जाय 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3 हांव देवाक मागता वी कम बॅक टू झिरो देन वी नीड टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी गोंयांत जो मनीस भितर येता पयर आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केली की कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट तेणी त्या त्या राज्यांतल्यान घेवन येवंक जाय तरच ताका भितर गोंयांत येवपाक दिवंक जाय जर प्लेन चालू जाली आमी एअरलायनाक इन्फॉर्म करूंक जाय की तुमी ताका जेन्ना बोर्ड करता मुंबय टू गोवा काय बँगलोर टू गोवा तेजे कडेन कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आहा जाल्यार घेयात नाल्यार आमी ताका गोंया भितर घेवचे ना ह्या तरेची कडक भूमिका प्रत्येक राज्याची लिबर्टी आहा ते करपाक आमी म्हणना आणि केंद्र आणि आमचे प्रधानमंत्री वेगळे तरेचे गायडलायन ते दितले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स गायडलायन दितले पूण आमच्या राज्यान आमकां कितें जाय तेजे भितर आमी ते वेगळे अप्रोच घेवन फुडें व्हरपाची गरज आसा पण सद्याक तुमकां केंद्रा कडच्यान इंडिकेशन्स किती येतात वॉट वील बी द स्ट्रॅटजी ते फक्त आमचे प्रधानमंत्री देशाचे जे आहा श्री नरेंद्र मोदीजी हे जेन्ना उलयतले आमचे कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान आनी देशा कडेन जेन्ना ते उलयतले आनी तेंचे कडल्यान तेंचो सदां प्रयत्न आसले की प्रत्येक इश्यू ते व्यवस्थीत ते मांडटात तेन्नाच आमकां तेंची भुमिका कळटली पूण राज्य अधिकाराक की आपूण कितें करप आनी कितें ठरोवप तेजे भितर आमी कितके आमकां फ्लेक्सिबिलिटी गावता ते फ्लेक्सिबिलिटीच्या हेजेनूच आमकां काम करचें पडटलें ओवरऑल गायडलायन केंद्र सरकार दितली पूण तेज्या भितर जे आमी कितें अडॉप्ट करूं शकता ते अडॉप्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसता खुबशे लोक एक प्रश्न विचारतात की जशी एसेन्शियल सर्विसीस सुरू केल्या तशी नॉन एसेन्शियल गजाली विथ सोशल डिस्टन्सिंग बी उद्देग सुरू जावपाक शकतात काय कितें बारीक बारीक आस्थापनां सुरू जावपाक शकता काय कितें वॉट आर युअर थॉट बाय फॉलोईंग ऑल नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग अँड ऑल वॉट आर युअर थॉट्स पयर मुख्यमंत्रीन प्रत्येक कॅबिनेट मिनिस्टराची ओपिनियन घेतलेली आनी तेणी आपले रिपोर्ट तयार करून प्रधानमंत्रीक ते धाडपाचे आशिल्ले पूण म्हाका दिसता तुमी हाचे जे नॉन इसेन्शियलचे उल्लेख केला वी हॅव टू वेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स गायडलायन्स त्या गायडलायना भितरूच जे कितें येता आमी ते करूं शकतले तेज्या भायर जे येता वी वील नॉट बी इन अ पोझिशन टू डू एनीथिंग बियॉन्ड दॅट एक तुजो प्रश्न येता कारण तुमचो अनुभव राजकीय अनुभव इतलो आसा म्हणटा तो म्हळ्यार इकॉनॉमिक्स तुमी म्हळ्यार लायफ वर्सीस लायव्हलीहूड हाऊ डू यू थिंक स्टेट लायक गोवा वीच इज एनीवे ग्रॅपलिंग फॉर फंड्स should tackle this now economically? Basically, we are a fourth largest pharma hub in the country. We have to see how we can also the pharmaceutical industry is the fourth largest export pharma hub in the country. त्याच्या भायर तरेतरेचे गोष्टी जे आमी करू शकता आयज डिमांड हेल्थ केअर फोकस एरिया जाल्ले आसा आमच्या ह्या देशात आमी गोंय राज्यात वेगवेगळे दृष्टिकोनात जर पळोवंक गेल्यार हे कॅपॅसिटी बिल्डिंग ह्या इंडस्ट्रीचे माध्यमांतल्यान आनी कितें रिलेटेड टू वेरियस अदर थिंग्स which we can concentrate and focus on and also existing industries जे गोंय राज्यान आहा ते व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आहा ते कशे स्मूथली विथ ऑल द गायडलायन्स इन प्लेस हे कशे चलूं शकता अँड सेफ आमच्या गोंयची जनतेक दवरपाक म्हणून आय हॅव जस्ट टॉक टू डे मॉर्निंग बिफोर कमिंग आमी आयज सकाळी आमी तुमची चर्चा जाल्ली की हांव डॉक्टर शैलेजा आमची मिसेस शैलेजा जे केरळाचे हेल्थ मिनिस्टर तेंचे कडेन चर्चा करून तेंचे पूर्ण टिमाचे तेणी नंबर शेअर केल्ले आसा आणि ज्या तरेन तेणी जे किओस्क घातलेले आसा टेस्ट करपाक लोकांक आमी बी एक 10 किओस्क आमी आमचो प्रयत्न ते चालू करपाक गोंय राज्यान साऊथ कोरिया सिमिलर किओस्क फॉर टेस्टिंग फॉर कोविड आणि इंडस्ट्रीन आमी कितें धरयले चर्चा जाल्ली मुख्यमंत्री कडेन की इंडस्ट्रीन जो कामाक वयता ते इंडस्ट्रीन ते मनशाक टेस्ट करून ताका एक रिपोर्ट करून घेवचो आमच्या कडल्यान हेचे खातीर टू मेक इट इझी फॉर टेस्टिंग आणि जेन्ना हांव उलयलो मिस्टर रुबीन इब्राहिम कडेन तेणी म्हाका व्हेरी क्लियरली सांगलें की आयज तुमी गोंय राज्यान रँडम सॅम्पलिंग रँडम टेस्टिंग करपाची गरज आहा हे केल्यारूच आमी एक वेगळे तरेन आमी एक नियंत्रण दवरूं शकतले आनी कांय एक्सपर्ट्स जेन्ना आमकां हे तेंचे कडेन रँडम टेस्टिंगाचो पूर्णपणे एक प्रोटोकॉल तयार आहा हे प्रोटोकॉल आमी जर घेवन फुडें गेले we will be in a better position to bring in economic vibrancy see that the existing industries आता तुमकां एक एक्झाम्पल दिता काही कडे आम्ही मास इसेन्शियल आयटम म्हणून घातल्या बट द मटेरियल दॅट गोज इन टू द मास हॅज कम इन टू नॉन इसेन्शियल सो वी हॅव टू सी हाऊ वी आर एबल टू स्मूथन ऑल दीस थिंग्स ऑल दीस फ्लोज मेडिसिन सप्लाय इतर काही गोष्टी जे तांकां रॉ मटेरियल जाय हांकां एक स्मूथ फ्लो अँड चॅनल ऑफ स्मूथ फ्लो विदाउट एनी डिस्टर्बन्स वी शुड बी एबल टू डू मेंटेनिंग ऑल गायडलायन्स इन प्लेस बट वन थिंग इज सर्टन social distancing no mass gatherings no large assemblies this is something that we need to strictly observe एक आता की जेन्ना सर्वेचो विशय येता देर इज लॉट ऑफ ओपिनियन्स अबाउट सर्वे की सर्वे कित्याक गव्हर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मास टेस्टिंग गव्हर्नमेंट शूड फोकस ऑन स्केलिंग इट अप द सर्वे वॉट सेन्स सर्वे मेक्स तुमकां कितें दिसता
what I just want to, I'll just go 1, 2, and 3. One is we have put our virology lab in place. Yeah. We have got sufficient kits from Government of India, and we have got the expert also from Government of India who's stationed at Goa Medical College, who will be setting up all the protocols. Then we got My Labs Pune, who's also giving us kits. After that, I would like to share with you, My Labs kits also are used on the same PCR machine. For that, you require biosafety cabinet, which is already installed in Goa Medical College. After that, Molbio म्हणून कंपनी गोंयान हांगा वेर्ना तेंचे फॅक्टरी हा, तेंचे रॅपीड टेस्टिंग किट करता आणि ते स्वॉब बेस्ड रॅपीड टेस्टिंग, स्वॉबाचो उपयोग करून रॅपीड टेस्टिंग किट करता. ते तेंचे कडल्यान आमी 5 मशिनां घेतल्या. 2 आमी आझिलो घातल्या, एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा आणि एक 2 हांगा सॉरी हांगा आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान एक घातला. आणि ह्याच तरेन आमकां 2 हांगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक गोवा मेडिकल कॉलेज. So what does it mean? It means these people have got a capacity to give a sufficient number of rapid testing kits. What we need to do is expand not only the people in quarantine and home quarantine, but we need to expand the rapid testing to random rapid testing and on a bigger sample. So we'll be in a better position to see that we are keeping control of the spread of COVID-19 in the state of Goa. And yeah, capacity ha. तेच म्हणजे असं लोकांचा प्रश्न आहे की द फोकस शुड बी कम्प्लिटली ऑन टेस्टिंग then survey. So do you think the survey with so many people on the field when we are saying social distancing and all makes any sense? म्हाका दिसता की मुख्यमंत्रीन काही दिसांनी हे फुडें धकलल्या. योग्य निर्णय मुख्यमंत्री घेतले, कारण मुख्यमंत्री निर्णय ह्या बेसिसचेर घेतले. म्हाका दिसता की by the time the date comes, I'm sure Chief Minister will also get a feedback from different sides and he will take appropriate decision what is in the best interest of the state. लास्ट प्रश्न माझा सप्लायाच्या बाबतीत तुमकां दिसता की कारण कितें सप्लाय जेन्ना म्हणटात बिकॉज ऑफ गोवाज डिपेंडन्सी ऑन अदर स्टेट्स खुबशे लेबर यो वच ट्रक बी यो वच जातात. हाव इज गव्हर्मेंट प्लॅनिंग टू हँडल दीस थिंग्स बिकॉज दीस जशी वतले इवन स्टॅगर्ड जरी म्हळें आमी तरी महाराष्ट्रा इज अ हॉट झोन टुडे. सो हाव डू यू थिंक स्टेट नीड्स टू हँडल अँड बी प्रिपेअर्ड फॉर दॅट? आमच्या कॅबिनेटान सगळ्यांचे मत ह्या तरेचे आशिल्ले की एक चर्चा जेन्ना जाता, दिस अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन विच आय एम शेअरिंग विथ यू. दिस इज दॅट आम्ही जे मायग्रंट लेबर जे गोंयान खुबशे लेबर भायर गेले गोवा सोडून. जे मायग्रंट लेबर हा, ह्या मायग्रंट लेबराचो उपयोग करपाची गरज आसा. तेच जे गोंयान हा तेच मायग्रंट लेबराचो उपयोग आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. भायल्यान आमी लेबर येवपाक दिवचे ना, कारण देर आर लॉट ऑफ हॉटस्पॉट्स एट द आउट जस्ट ऑन द बॉर्डरिंग ऑफ गोवा. You have Maharashtra, you have Kerala, you have got Karnataka. महाराष्ट्रात ज्या तरेची संख्या वाढत चालल्या आणि म्हणूनच माझी एकूच हा की सरकार आणि आमचे बाकीचे माझे कलिग्स आहात, प्रत्येकाने आपापला विषय मांडलेलो आसा मुख्यमंत्रीकडे. आणि आम्ही एक कॉमन एजेर पावल्या की भायलो लोक गोंया भितर येवपाचो ना आणि मायग्रंट लेबर भायल्यान आणि तांकां कोणाक भितर येवपाचें ना. दे वील अलाव देम टू डू वर्क विथ वॉट एवर लेबर इज अवेलेबल विदिन द स्टेट ऑफ गोवा. And what my suggestion would be to the Chief Minister that we should get all of them tested so that we are safe, and we should keep a database and go on expanding this and have a thorough protocol for random sampling. We have got the kits available, we have got the facilities available. We are planning to have 10 kiosks. I just shared this idea with the Chief Minister in the morning, and I'm confident with the guidance from the Chief Minister and his support, which he has always been giving as far as COVID-19 and supporting this whole thing, which is we are all passing through very crucial phase. And तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंया राज्यान मायनिंग बंद जाला. मायनिंग वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू. आयज ट्युरिजमाक बी मार बसला. ट्युरिजम बट डेफिनेटली आमी रेस्टॉरंट काय बेगीन उगडू शकना. परत गॅदरिंग बिदरिंग जाल्यार हे सगळे हो प्रश्न आयज जो हा प्रमोद, हो प्रश्न हा की जिवनाचो. हेच्या खातीर आमचे कडेन रेमिडी ना. आनी रेमिडी नसल्या कारणान आमकां एक वेगळ्या तरेची भुमिका घेवपाची गरज आहा. म्हाका बी वायट दिसता, पण आमकां एक इकॉनॉमिक वायब्रन्सी परत गोंय राज्यान हाडपाक एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड व्हेरी प्रॅक्टिकल अप्रोच प्लॅन आसूंक जाय. इट इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग subsidies and not only about giving a package. It is also about the plan. Plan should be thoroughly vetted by expert, and then we should take it forward. And I am confident the Chief Minister will apply his mind and help us come out of this situation, which is a challenge not only for Goa, not only for the Chief Minister of the state of Goa. This is a challenge that every Chief Minister must be facing. He must be everybody must be putting the thinking cap on, and it is time for everybody to think. Time for everybody to come out with a plan that builds the confidence of the people of the state of Goa. People of the state of Goa must believe that this government has got a plan, and this plan is going to be a successful plan. It will help us come out of the problems that we are in today,
and then we can move ahead. If we do Last- not have a plan, it will be a Yeah. big. लास्ट प्रश्न म्हजो की भिलवारा मॉडेल म्हणटात. कॅन वी नाव प्रेझेंट अ गोवा मॉडेल इन फ्रंट ऑफ द कंट्री? तुम्ही म्हळें की आज आमी 7 आसात, 7ची 0 जावप हें टार्गेट आसा. तर आर वी इन अ पोझिशन टू प्रेझेंट अ गोवा मॉडेल बिफोर द कंट्री? Not Or yet. is it too early? Not yet. It is too early. We have used the maximum number of technology innovations and everything that is required. We are now following advice from experts who are helping us and who are helping us actually come forward and see that we have random testings, drawing up protocol for random testing. There's a task force committee which is being formed so that to bring about a plan for economic vibrancy. And also what I feel is that we are still at a very premature stage. We are actually, God has been kind to us. When God is kind to us, and when we have got a good set of officials, good team, we have a chief minister who is very supportive, and we have got a good secretary health, Neela Mohanan, and our whole team. And we have got someone who has been very good in terms of innovation, that is Purti Katpalia, who's been actually helping me in terms of putting this on board. But with all this said, we have got एक्सलंट टीम. बट एक तुमकां एक सांगता हांव की हे सगळे आयज सातारा संघ आयले. इट्स नॉट अ टायम फॉर अस टू सेलिब्रेट. दिस इज अ टायम फॉर अस टू टेक अँड कॅपॅसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, putting more testing in place, and trying to see if we cover more number of people through the random sampling thorough protocol, which is already available with expert guidance. And I think maybe after a month, when I sit with you, we will be interacting on a regular basis. Yes. But by end of May, if you are coming. But my worry is also like this, Pramod, that I would like to share with you, to the people of the state of Goa. Nobody knows how this virus is going to react to the monsoon. So we must be very careful. Yeah, that I think monsoon is our flu season. So तातूंत भितर जर how this, that's the major worry. That is a very big challenge, because that time you'll have to really handle, because you see the mindset of the doctors, everybody is fearful of his own life. Yeah. So we'll have to see how we are going to handle this. Yeah. Come monsoon, come flu, come similar symptoms, it's going to be a massive challenge as far as we are concerned. So thanks a lot for talking to us. We'll keep doing this exercise, but thank you for talking to people of Goa. Thank you. Thank you.